33% आरक्षण दिवपी बायलांचे आरक्षण विधेयक एकदा पास जाले उपरांत सकारात्मक पावल थारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। ताची अंमलबजावणी करपा खातीर सरकार तयार आसा अशें तांणी सांगलां। आरक्षणाची अंमलबजावणी करपा खातीर गरज पडल्यार विधानसभेन स्वताची सुवात त्याग करपाची तयारी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर। समानता म्हणजे कितें तर समानता म्हणजे आम्ही म्हणटा की महिला आणि पुरुष ह्यो समान आसपाक जाय म्हणून तांच्यांनी म्हटलें वाय नॉट 50%, वाय ओन्ली द 33%, निदान आता 33%चेर तरी योग्य जावपाक जाय म्हणून त्याच खातीर आमी जो म्हणटा समानता ह्या विशयाचेर हाडपा खातीर इट इज एन इक्विलिटी। पयले फावटी डिफेन्सान वुमन्स ह्यो लीड करपाक लागल्यो। हाज्या पयलीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येवच्या पयलीं डिफेन्सान वुमन वतात नाशिल्ली। नो डाउट इन द रेस्ट ऑल फील्ड सगळ्याक आशिल्ली, बट इन द डिफेन्स फोर्स की तांकां ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही 2014च्या उपरांत पयलेच फावटी तेंच्यांनी मेळ्ळी। अशी इनोवेटीव थिंक आनी इनोवेटीव आयडिया घेवन तांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो महिलांच्या खातीर केल्यो आनी ताज्या उपरांतूच तांच्यांनी 2023 म्हणजे नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल तांच्यांनी इंट्रोड्यूस केलें, तांच्यांनी बिल हे पास केलें आनी तें बिल पास केल्या उपरांत आतां कितें 2029 लागू जावपाक जाय 2011च्या सेन्ससानुसार म्हणून हे बिल आतां परत एकदां म्हणजे ताजेर डिस्कशन सुरू जातलें। ते 16, 17, 18 हे बिल पास जातलें। हाज्या उपरांत म्हणजे नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बिल जेन्ना पास जातलें ऑफकोर्स म्हणजे आमी ताज्याय पयलीं भारतीय जनता पार्टीन म्हटलें की लोकसभेक 50% टिकेट्स दिल्यो, विधानसभेन सुद्दां आमी जवळपास 10 to 15% टिकेट्स दिल्यो। हे बिल जाय जाल्यार आमकां आवडटलें 33% दिवपाक, कांय हरकत ना, वी आर रेडी आनी 40 उरले सुद्दां जाल्यार आमी 33% दिता, कांय हरकत ना, वी आर रेडी। म्हाजोय सीट गेलो आतां, म्हाका हरकत ना, गेलो म्हणून हरकत ना म्हणटा तशें, बट जे रुटीनली हे ऑफकोर्स हे नंबर विधानसभेतलो वाडटलोच, बट ह्या निमित्तात की खूब बरें दिसता की इन ऑल सोशल आसतलें, कल्चरल आसतलें, इकॉनॉमिकल आसतलें आनी पॉलिटिकल लिडरशीप ह्यो महिलांनी करच्यो